आणि हो जो मनीस आसा न्हू ह्या मनशान ह्या आधी खूप क्रायम केलेले आसा आणि तेजे कंप्लेनी जालेल्यो आसा. सो फाटल्या दिसांनी सगळे हे पुलिसांक ती सगळी खबर आहा आणि आमकां आतां अशें दिसता की आमी ह्या वाड्यार हे आमची भुरगीं बायलां ही सगळ्याक वाडे चलोन बिलोन येता. आमचो वाडो आमकां दिसता की हो सेफ ना वाडो. सो तेका लागून कितें तरी सेफ्टीक लागून आमी ही आयज प्रेस बायट आपयल्या. सो हे सगळ्याक लागून आमी आयज जमलेले आसा एकठांय आनी एक सांगूंक सोदता की हांगासर हो मनीस जो आयज जो रेप केलेलो आसा पळय तो ह्या मनशाक हांगासर ह्या गांवांत दवरपाचो न्हू, तेका तडीपार करपाचो तेजे फॅमिली सकट. कितें आयज घडटा हांगा फाटल्या 1-2 म्हयन्या पयलींच सेम गज इन्सिडन्स 20% जाला. तेच्या उपरांत एक घर फोडी जाली हांगच्या आमच्या वाड्यार. तेच्या उपरांत असोच इन्सिडंट भुरग्यांक मिन्स मॉलेस्टेशन टायपूच करतालो एक भुरगो, तेकाय जेलीन घातलेलो आसा. आतां हो जो इन्सिडंट आसा तो आमच्या सारको घरादेक एक पावल्या सारको आसा. जे हो कोणी जे कितें केलां पळय तेका बऱ्यांतली बरी शिक्षा करची अशें हांव डॉक्टर आमचे प्रमोद सावंत CM आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. ह्या 10 वर्सांक असले कैदेच नासले. भुरगीं चलोन येतालीं इस्कॉलानसून भोबदांतल्यान. तेन्ना आमी सुद्दां रातची सकयल शॉपार वयतालीं चलत. म्हणल्यार आतां हें खूबच जाल्लें आसा. तेन्ना रोहन सराक तशेंच आमच्या चीफ मिनिस्टराक म्हाजें रिक्वेस्ट आहा. म्हाजेच न्हू आमच्या सगळ्या बायलांचें रिक्वेस्ट आहा. जी भुरगीं स्कुलाक वयता पळय ती जे जंक्शन आहा तेजेर देंवतात, मागीर तांकां हाडूंक वयचें पडटा. समज एक दीस ना गेले जाल्यार असल्यो केसी घडलेल्यो आहा की कोणूय येतात कितें हें करतात नाका जाल्ले भुरग्यांक भेश्टयतात. जे आता 20 पूर्व म्हणजे पुर्वरी जो इन्सिडंट घडलो सेकंड आता सांगला तसे 2-3 इन्सिडंट घडले आणि हो आता कालचो इन्सिडंट. तेन्ना अशें दिसून येता की आता आमी कामां धंद्यांक वचपी मनीस तेन्ना फाटल्यान भुरगीं घरां आसता, बायलां भुरगीं जेन्ना बसीनसून ट्रॅवल करता ती कितली तरी सेफ आसा काय म्हणून. तेन्ना आतां सगळ्यांक जे आमचे पुलीस पेट्रोलिंग अशें मागता की पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवचें.